सगळी म्हणत हांवें दास्ती सोडली. हांव तुमचे मुखार वेता. देखून हांव तुका सगळो वेळ उचांबोल जायनाका तुमच्या जिविता विशीं. तूं कितें जियेता, तूं कितें पियेतलें, तुजे कुडी विशीं, तुजे न्हेसण्या विशीं. जिवीत जेव परस व्हरतें न्हय आनी कूड न्हेसना परस वाऱ्या वयली सुकणी पोलें. आनी घडयेक आमी थांबोन तें करपाचें. हांवें केन्नाच एक उदास जालें सुकणें एका रुखार बसलेलें पळोवंक ना. लोक आसात जे सुकण्याक पळयतात, घडयेक कारण आसात. ती एका रुखाचेर बसलोलें ना, चिंतू आपलो फुडलो किलो खंय तरी येतलो काय. त्यो इतल्या अजापांचो तो वो आख्खो संवसार पळयता आनी सांबाळता. बायबल हेब्रावांक म्हणटा तो नोकत्रान एकामेकाक आडोय नासतना दवरता आनी सगळे ग्रहान एकामेकाक आडोय नासतना आमच्या देवाची मोहिमा महान. आनी मागीर आमी चिंतात ल्हानशा वस्तूंक लागोन आमी धास्ती काडूंक जाय, जाची आमी धास्ती करूंक गरज आमी धास्ती करूंक लोक आमचे कितें चिंतात ते. गरज आमी धास्ती करूंक लोक आमचे कितें चिंतात ते. गरज ना आमी धास्ती करूंक लोक आमचे कितें चिंतात ते. गरज ना आमी धास्ती करूंक लोक आमचे कित्याक चिंतात ते. चलात कोणाक हाची गरज ना आमी धास्ती काडूंक लोक आमचे कितें चिंतात ते. तूं कित्याक तें जाणय ती कितें करूंक आपल्याक जाय तें चिंतेली. वाऱ्या वेळाचे सुकण्याचे नोलोन मारतात ती वंपिनात लुईनात आनी कोडे भिरन तोरी तांचो सर्गींचो बापूय. तांकां पोसतात तुमी ताचे कीन वडीक न्हय. तुजे कुशीक आसलेल्या मनशाक वरात म्हणून हांव सुकण्या परस ओदीक मोलाची. बरें म्हाका वर्स 27 आवडटा. आनी हुस्के काडून आपले आंग हात भयर वाडूंक तुमच्या मोडल्या कोणाच्यान जाता जायत. सो तूं मोटवोच आसतलो. म्हाका जो लोक विस्वासी आसा तो म्हाका आवडटा. आनी खरेंच जाणो क्रिस्ता सवे ते कोण पळयतय. बायबलींतलो जाकेस म्हाका आवडटा. तो एक मोटवो ल्हान दादलो आसलो, बरोच मोटवो. आनी जेजू येतलो आनी ताका जाय आसलो जेजूक पळोवंक, पूण तो चड मोटवो आसलो. दुसऱ्या लोकांक वयल्यान ताची नदर पावनासली. आनी जें ताणें केलें तें म्हाका आवडटा. ताणें वचोन बसोंक ना एक ल्हान पार्टी करून. ओ इश्टा, हांव तुका सांगता जर म्हाका मोटवो नासलो तर हांव मोटवो देखून म्हाका सगळें चुकता. म्हाका मोटवो जावंक नाका आसलो, म्हाका लांब जावंक जाय. ताणें तशें केलें ना. तो जोम्या मुखार धांवलो आनी एका रुखार चडलो. आनी जेन्ना जेजू थंयसर आयलो, जाकेस हांगा सकलो यो, हांव तुमगे जेवणाक वेता. तूं जाणा म्हाका तें कित्याक आवडटा. आपल्या जिवितान कसल्यो आडकल्यो आसा त्यो चिंतो बदलेक ताची मनाची अवस्था त्या विशीं थीर आसता. आनी हुस्को करचे सोडून ताचे लागीं घडोना त्या विशीं ताणें कितें घडटा तें सोडून केलें. देवाक ताचे उर्बेन केलो. तो निशोय आवडलो आनी ताणें म्हटलें हांव तुज्या बरोबर घरा वेता. तर बोंडकोन धास्ती काडपाची तुजे लागीं कितें जायना त्या विशीं हेरांक पळोवन तुजी तुलना करिनाका. ताचे पळोवन तांचे आवडेक आनी ताची निड्डुकाय करप. आनी फकत म्हूण जें आसा तें आसा आनी हांव ताचो फुडो कोत्तेली. आनी म्हजे लेगीं ना तें देव म्हाका तो दितलो. हांव कांय करिना, फकत उलोवंक तितलेंच हांव कोत्ता आनी तेंच हांव करून बरें. हांव करिना आनी कसलें कांय करिना. म्हणजे म्हाका आसा तूं जाणय थोडें निजाचें गिन्याव आनी कांय थोंड्याचें गिन्याव म्हणजे म्हज्यान लोकांचेर ताबो दवरूं येता. पूण हांव चड उलयतां. तूं कित्याक सुरू करिना करूंक जें तुज्यान करूं येता. देवाचेर विस्वास दवर तें पोरूं करूंक तुज्या जिवितान. तास्ती काडूंक तूं एक इंची पासून लांब जावचो ना. तुका कित्याक हुस्को काडूंक जाय. वेस 21 आनी नेसोने विशीं तुमकां दास्ती कित्याक शैतांतली फोलां कशीं वाडटात ती चिंता. ती कोश करिना आनी सुटी काडिना. तर ती सांगता सोलोमन लेगून आपल्या दोबेलच्यान तांतल्या एका सारको नेसोन आसलो. तुजो नांय अजाप दिसता कशी तुमकां याद येतली ती देवाची मोहिमेची जेन्ना तूं वेल घेताय पळोवंक कांय वस्तू ज्यो ताणें निसर्गांत रचल्यात. हांव जायतेच निसर्गेचे आनी जानवरांचे कार्यावळी पळयता. म्हाका आवडटा पळोवंक कार्यावळी वाग आनी शिव आनी बिते वाग
आनी वाचवेले म्हाका हे प्लॅनेट अर्थ आवडटा जिवीत आनी आतां टीव्हीर येता आनी ग्रेट मायग्रेशन्स आनी हांव खरींच खरींच उमेदीन आसा म्हणजे हांव अजाप जाता जेन्ना हांव पळयता देवान कशें दोर जानवराक दोर एका भिकनाक पोरवाना तो कितलो ल्हान आसला आनी दिसोंक पर्याना एक वाट तांणी आपल्याक सुरक्षीत दवरूंक देवान सगल्याची काळजी घेतल्या सगल्यांची आनी आमी ताचे रोचणेची व्हडवी काय आनी तो आमकां सगळ्या परस वयर दवरता आनी हांगा तो एक निरोप दिता सुरा सुकण्याची काळजी घेता जाल्यार म्हज्यान तुजी काळजी घेवन येजो सुरा हांवें फुलां रोचलीं जाल्यार हांव तुजी काळजी घेवचो ना कित्याक ह्यो वस्तू देवाचे मुखी आनी व्हड रोचना सामकाराक कांयच न्हय चोर दास्ती काडून तुवें तुज्या जिविताचो जायतोच काल ओगडायला जोर आयज रात्री कित्याक निश्चय करिना तें सोडून मुखार वचोंक तुमकां कितल्या जाणांक दास्ती काडपाची संवय आसा कितली संवय आसा सोडून काडपाक बरें तर म्हाका सारको जमे मेळला न्ही कोणें आपलो हात वयर काडूंक ना ताणें आपचे पासत दुखी जावं येता तुमी इतल्या वस्तूची ह्या वेळेला दास्ती काडटात त्यो जावच्यो पासून ना वेस्ट 31 म्हणटच आमी कितें खातले हांव कितें पितले हांव कितें न्हेसतले हांव अशें म्हूण आमी हुस्के काडिनाकात अशें आमी कितें कोत्तले हांव कितें कोत्तले हांव म्हाका दिसता दोर सकाळीं देंवचार एक ल्हान रोख आसता तुज्या खांड्यार बस आनी बोब मारूंक वय कितें कोत्तले हांव कितें कोत्तले हांव कितें कोत्तले हांव कितें कोत्तले हांव केन्ना अशें दिसता आमी सदांच जाप तयार दवरूंक जाय जे आमचे कडेन नात आनी हांव तुका सांगता खरो भावार तुका त्या दोशेर पावयतलो जूय तूं नकलो जाणूय सुसेगाद आसतलो तुमी कितलीं जाणां नकलो आसतना सुसेगाद जावंक जाय आनी म्हणून लॉस दिसना जावंक हांव बिलकूल नकलो हांवें कितें कोचचें तें हांव नकलो हांवें कितें कोचचें तें बरें जेन्ना गरज हांवें कितें करूंक म्हाका दिसता देव म्हाका सांगतलो म्हूण सोजमोनी मेलोंक म्हाका खरेंच खरेंच वेळ लागता हांव सोजमोतली हांव सगळे तरेन आसा म्हूण सगळे एक ल्हानशा जाग्यार आनी हुस्को पासून दरीत तर म्हाका दिसता हुस्को फाल्यांचें आयज चिंतूंक कोत्ता तूं तुजो वेळ ओगडायता चिंतूंक एक वोज जी आजुनूय हांगा पावोंक ना आनी म्हाका दिसता हांव भुरगें आसतना म्हाका ताची संवय जाली आनी हांव जियेताली एका चांचल वातावरण आनी म्हाका आज सुरक्षीत दिसता आनी केदींच केदींच नकलो आसली कितें जातलें कित्याक म्हजो बापूय चड चांचल आसलो आनी म्हाका दिसता खात्री करूंक हांव सुरक्षीत आसा म्हूण हांव स्वताची काळजी घेवन आसा आनी हांव म्हज्या मनांत आदीं चिंततालीं तूं कितें कोत्तलो तो म्हाका घडयेक ते सुवातेर आसना जावंक तसली वस्त करिना जावंक जी तुका उस्कायताय आनी म्हाका बरें कठीण जालां हे स्थितीन आतां जिवंक तो जावन आसा म्हजो व्हड हेतू तो हांगा आसा ह्या वेळार आनी म्हाका ह्या वेळार हांगा आसपाक जाय ताच्या वांगडी सूख भोगता ताचे सवे देव ना थंय म्हाका आसलेलें नाका तो आसा थंयच म्हाका आसूंक जाय आनी हें करूंक आमी मुद्दम करूंक गरज पळोवया आतां वर्स 34 बरें 35 वाचलोय बरो देवाच्या राज्याच्या नेमा परमोने जिवंक आनी ताकाच मानता तें करूंक जावं दी तुजो व्हडांतलो व्हड हुस्को आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू तुका मेवतल्यो म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडिनाका फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो त्या दिसाक नोश्ट आसा तेंच पुरो तूं जाणूय आमी ह्या पासून चिंतोक फावना आमी हुशार म्हूण आमच्या प्रश्न सुटोवे करूंक आनी जेन्ना पासून तूं चिंताय तूं हुशार म्हूण तुजे सुटावे प्रश्न करूंक तेन्ना ताची दास्ती तूं काडीत रावतलो पोले हांव त्या मुद्द्यार पावलां जी म्हाका बरी खबर आसा कितें कोत्ता तें देवाची इकमत ना जाल्यार तें जावचें ना आतां वस्तूचें चिंतल्यार कांय वायट ना म्हाका आवडटा बायबलीन मारिया सवय कितें म्हटलां तें जेन्ना देवदूत तिका दिसती पडलो आनी तिका सांगलें तिका भुरगो जल्माचो आसला म्हणून ती जाणो आसली तिका दादल्याची बिलकूल ओळख नासली म्हूण बायबल म्हणना मारियेक एक खूण जाली थंय म्हणना तिणें सजमूंक तजवीज केली थंय म्हणोंक ना तिका हुस्को जालो थंय म्हटलां हें सगळें तिणें आपल्या काळजान नियाळून पळयलें आनी आसतना आमच्यानूय नियाळूंक जाता पूण हांव तुमकां सांगना जेन्ना चोल उसी जाता जेन्ना घुस्पोंक सुरू जाता जेन्ना तूं उजामोल जावंक सुरू जाता तुका मनाचेर भार पडटा
तेन्ना गरज तुवें स्वताक म्हणून हांव चड मुखार पावली आनी देवाचे नोदरे भायर गेली. आनी गरज हांवें पावल परत घेवन आनी देवाचेर विस्वास दवरूंक. मुन्यो 3:5-7 म्हणटा हो एक बरो ग्रांथ ताचो. सगल्या काळजान देवाचेर विस्वास दवर. स्वताचे जानवायचे भावार दवरी नाका. म्हाका खात्री आसा हातून तुमकां पूण आसा सगली रात बसून नियाल करूंक. आनी हें शक्य आसा जर तूं काल राती थान हांगा आसा तर घडयेक तुका सहयोग मेळोंक ना, इश्टा सांगाता जेवण जेवंक, घडयेक तूं भासाभास करीत आसलें. हांवें कितें करचें काय तुका दिसता? तुवें तोचवीत केली सुरवात करूंक तुका आतां कितें जाय आनी तूं दुसऱ्याक विचारताय कितें करचें तें. हांव नकलो आमी कित्याक दुकाशी वेता. तांतली कांय जाणां नकळो ते कितें करता तें आमकां कितें सांगतलीं आमी कितें करचें तें. आमेन. आमकां आटकोल येतच आमी थ्रोनाशी वचोंक जाय न्हय फोनाशी. सगल्या काळजान देवाचेर विस्वास दवर, स्वताचे जानवायचेर भावार दवरी नाका. तूं दर एक पावल उखलता तेन्ना ताचो उगडास कर आनी तो तुज्यो वाटो नीट कोत्तलो. तूं आपणाकूच शानो दवरी नाका. आसो हें मुन्ने खुबश्या कालाक आयलां. सगळी कांय कारांक लागून म्हाका तें चुकलें आनी हालींच हांवें तें आयकलां म्हजे धुवेन म्हटलें तें आसा तशेंच आसा. तो ताचो फुडो कर. आनी तें म्हाका खरेंच आवडटा. म्हाका दिसता जायत्यो वस्तू आसात जाचे विरुद्ध आमी झुजतात आनी आमच्यान ताचे विरुद्ध झुजपाचें बंद करूंक जाय. तें तशेंच आसतलें आनी तुज्यान ताचो फुडो करूं येता कित्याक देव तुज्या सांगाताक आसा न्ही तो तुका आदार दितलो. देव तुका आदार दितलो. तुजी परिस्थिती कितें जावं. म्हजे लागीं शक्तीचो जोमो आसा 3 ग्रांथ जाचेर हांव पातयेता. हांव आटकोलीन पडटोच वो म्हजी सगळे परिस्थिती आसा जी म्हाका आसलेली नाका पूण कितें करून ती आसा आनी तोच वीत करूंक जाय तिचे फुडो करूंक. हांवें ती म्हज्या चिंतनान खंय पूण घालपाचें पडटें म्हज्या काळजान खंय तरी घालपाक जाय म्हाका ते त्रास करिना जावंक. आनी ते 3 ग्रांथ जाचेर हांव चड पातयेता म्हाका आटकोली आसतोच ते फिलिपकारांक 4:13 जे हांव स्क्रिनीर वयर घालतली. कारण म्हाका जाय तुवें तें व्हडले बायबील पळोवंक म्हाका खरेंच आवडटा ग्रांथ फिलिपकारांक 4:13. म्हाका शक्ती आसा सगल्या वस्तूची क्रिस्ता वरवीं जो म्हाका शक्ती दिता. हांव कित्याकूय तयार आसा. हांव कित्याकूय सारको बरोबर ताचे वरवीं जो म्हाका भितरली शक्ती दिता. हांव पुरो आसा क्रिस्ताच्या पूर्णतायेन. तुका तें आवडना? हांव कित्याकूय तयार आसा. हांव कितेंय करूंक तयार आसा जेजू वरवीं जो शक्ती म्हजे भितर घालता. आनी एक ग्रांथ जाचेर हांव पातयेता हाचेर हांव हे स्क्रिनीर घालपाक ना कित्याक तो एकदमूय लांब आनी व्हडले बायबल बी परमोने तो कोरिंथकारांक 10:13 जो फकत म्हणटा देव केदींच ओदीक आमचेर येवंक दिना पूण तरी एके तालनेक तो आमकां भायर सरपाचो रस्तोय दिता. एक सुकूर जागो जंय आमच्यान सुरक्षीत रावूं येता. आनी उपरांत रोमकारांक 8:20 बऱ्याक सगल्यो वस्तू एकवटान चलतात. आनी हे स्वतान मानता की सगल्याक गरलेक बरें न्हय जायन पूण ताचो परिणाम बरो जावं येता. जी कोण ताचो मोग कोत्तात आनी ज्या कोणाक ताणें आपले येवजणे परमोने आपयल्यात अशें कांयच ना जें देवान बदलूंक जायना. आनी तुका तांतलो थोडो फायदो मेलो सारको करून जर तूं ताचेर विस्वास दवरता. हांव नकलो कशी हिचे सुजमोनी दिवंक पूण हांव मानता म्हज्या सगल्या काळजान. म्हज्या नानीक म्हजे चुचुरे करीन हेजो कित्याक भुरग्यापणी म्हजो अपमान जालो. कित्याक कशेंय परी देवाचो एक गूड देवाच्या अवजाराच्या ओचुऱ्याच्या शक्तीन हांव खरेंच मानता की म्हजें जिवीत जायतेंच बरें जालां आनी जावपाचें न्हय जर तें म्हजें सगळें घडचें नासलें. आनी हांवें खरेंच नकलें कशी सजमनी दिवंक पूण हांव जाणो देवान म्हाका सहयोग दिला जें म्हाका मोलचें नासलें. जें बाबड्या शेल्याक रुपान कशें दूख आनी म्हज्या जिवितान सोंसल्या विशीं आनी हांव जाणा ताणें म्हाका परिस्थितीन मान दिला आनी उपकार केला. आनी म्हजी चाल देवा सांगाताक हांव बदलूंक कबूल ना. म्हजे लागीं देवा थंय आसा तें हांव बदलूंक घेवंक तयार ना. जर म्हजें सवें घडूंक नासलें तर आनी ही सोयरीगत देवा थंय नासली तर वो म्हजें सवें घडलें आनी ही सोयरीगत आसली हांव तें कितेंय करपाचें आनी सोयरीगत आतां म्हजें देवा सवें आसा तें आपणावंक कित्याक म्हज्या जिवितान हांवें ताचो विस्वास पळयला. आनी जेन्ना हांव तुज्या मुखार रावता आनी तुका सांगता की देव विश्वासी म्हूण हांव जाणा तो म्हजो मोग करता आनी हांव जाणा ताचें उतर सत म्हूण आनी हांव जाणा तुज्या जिवितांत ताणें एक बरी येवजण दवरल्या आनी हांव जाणा तुजें सवें कांयच वायट घडोवं जें ताच्यान तुज्या फायद्याक करीन हेजो हांव बेश्टेंच घडून उलयना. हांव तें जाणो कित्याक हांवें पळयलां हें म्हज्या जिवितान घडलेलें. तुज्या जिवितान कांय वस्तू आसात ज्यो चुकोवंक जायना. थोड्यो वस्तू ज्यो फकत
त्यो अश्योच घडटल्यो त्या त्या वेळार आनी तुवें म्हटल्यार जाता वय तें तशेंच आसा आनी हांव फुडो कोत्तेली आनी हांगा आसा काय तूं तुज्या जिवितान जायतोच तेंप रावतेली. सीला राव आनी शाक्तिकायेन त्या विशीं चिंत. जे कितें तूं ह्या वेळार रावताय तुका तें मेवतो चड वेळ लागचो ना आनी तूं आनी कित्याक रावतलें. तूं दुकानाच्या रेगींतूच रावचें ना आनी पेट्रोल पंपार आनी हांगा थावन रावतलें, पूण तूं देवाकूय रावतलें. जर तुका खोशी जावंक जाय तूं शिकतलें बरे तरेन रावंक तुज्या तोंडार हांसो हाडून, देवाचे जानवाय आनी विस्वासाचे भावात धरून तूं रावतलें. तूं रावतलें. हें आसा न्ही की एक चुकोवंक जायना तसली जिविताची घडणी सगल्यांक तुका आवडचें ना. बरें तांकां बरो सयोग चुकलो कोण बऱ्या मनशाची वळख करूंक. हे तूं बरो म्हूण देवान म्हटला. देखून हांव चिंता जर हांव कोणाक आवडना तर ते तांचे आनी देवा भितर. 10% लोक तुमकां आवडचो ना, म्हाकाय आवडचो ना. 10% लोकांक तूं आवडचो ना, पूण जी तुवें 90% जांकां आवडटा. जिवितांत आनीक एक चुकोवंक जायनासलो घोट त्या त्या वेळार तूं निराशी जातलो. पूण बरी खबर ती देवान तुका परत कशी करूं येता. एक वस्तू जायना देवाक आर्गां दी दर दीस एक नवो सुरवात तुज्यान काल जाला तें सोडून परत नव्यान सुरू करूं येता. हांव नकलो तें कितलें जाय तें दर सकाळीं ताची काकूत नवी आसता. काल हांवें कितेंय वायट केल्यार परवाना म्हाका बोगसोने मेलोन म्हज्यान एक अस्सल नवो दीस सुरू करूं येता. तुज्यो सगल्यो येवजणो चलचो ना. ह्या जिवितान आनीक एक चुकोवन येजो तें. थोड्यो येवजणो चलतल्यो, घडयेक जायत्यो चलतल्यो पूण सगल्यो चलच्यो ना. बायबल म्हणटा मनशाचें मन ताची वाट येवजतो पूण देवाची पावलांक वाट दाखयता. म्हज्यो सगल्यो येवजणो हांव चिंता तसल्यो खात्रेच्यो न्हय. ही आसा आनीक वस्त तुवें सजमोंक जाय देंवचार तुका दुस्वास कोत्ता. हो आसा आनी एक उडको बरे खोबरेचो जेन्ना तूं सारकें तें करूंक सोदता तुका दुमालो मेवतलो. बरें तुका जाय हांवें हें तुका वाचून दाखोवन केल्लें. हांवें तें घडूंक ना. पयलें तुवें कशें जालें तें पवित्र खुशाल आनी बरे नशिबांची ही जी प्रमाणीकपणा खातीर दुमालो सोंसतात. सारकें करूंक आनी सारकें आसोंक कित्याक सोर्गीचें राज तांचें. खुशाल पवित्र आनी बऱ्या नशिबांची ती जी सुभागी आसात म्हजे खातीर तुमकां ओप्पानतात, तुमकां धुमोलो दितात आनी म्हजे खातीर सगळे वायट तुमचेर आड उलयतात तेन्ना तुमी सुभागी आसात. तर जर हांव मानता जाल्यार हाची मुन्नी दर पावटी एक पोत म्हजे विशीं एक वायट लेख बरयता सगलो फोटी सांगून जेन्ना हांव फकत लोकांक आदार दिवंक चिंता ह्या ग्रांता पोरमेने हांव सुभागी. आजुनूय हांव सुभागी जावन ना पूण हांव थंय पावता. कित्याक दर पावटी तें घडटा हांव तें वाचीत आसता आनी वाचीत आसता. तूं जाणें खरेंच निरोप कितें तो की आमी नशीबवंत क्रिस्ता खातीर सोंसूंक. आमी नशीबवंत उबी रावोन आनी म्हणूंक हांव सोत मानता देवा बापान आनी ताच्या पुत्रान जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र आत्म्यान. हांव सोत मानता तो मेलो म्हूण म्हजे पासत ताका निकिपलो आनी मनांतलो पुनून जिवन जाली हांव म्हूण ताचें भुरगें. हांव हें सोत मानता आनी कोणूय फकाण ना करीत आनी आमचें बरी नशीब आसा तें म्हणूंक. सो तुजी चाल देवा सांगाताक मजबूत जातली कोण पूण ताची काळजी घेता ती घडयेक तुजे विरुद्ध येतली. म्हणजे हें चुकोना पूण आमी देव कितें चिंता तें ओदीक चिंतूंक जाय आनी न्हय लोक कितें चिंता तें आनी आमी सोंसनाच्या जिविताक ओदीक काळजी घेवंक जाय आनी न्हय ह्या मिनिटाचें. जेन्ना देवाक म्हाका आपयलें करूंक जें कोत्ता तें आमकां आमची इगोर्ज सोडूंक लायली सगळें आमचें इश्ट केलें. जायतेच आमचे सोयरे आमचे विरुद्ध गेले आनी तो म्हज्या जिवितांत सगळ्याक कठीण वेलें आनी हांव म्हाका फावो जावंक फकत हांव चिंतालें हांव देवा सांगाता वेतेली म्हूण. पूण तूं जाणें जेन्ना तुका कितें पूण वेगळें करूंक जाय लोक कोत्ता ताचें कीन
केन्ना एकूच वस्त ती जाणो करूंक ते तुजें नीट करूंक तिक्का मारूंक आनी उपरांत देव तुका तांकां बोगस म्हणटा सांगता आनी वयल्यान तांचो मोग कर. वय जेन्ना आमी सारकें तें करूंक तोजवीत कोत्ता आमकां केन्नाय दुमालो मेवतलो पूण थोड्याच वेळान तुका रावोन नापावन फळ मेवतलें. हांवें म्हटलां पूण थोड्याच वेळान तुका रावोन नापावन फळ मेवतलें. आमची कितली गमत न्हय पळोवंक ना तुमी कशी सगळ्यान ताल्यो बांदल्यो बऱ्या भागाक. वो आनीक एक चुकना देव सदांच तुवें ताचे लागीं कितें मागलां ताका वय म्हणना पूण तुज्यान सदांच खात्री दिवं येता की ताणें ना म्हणीत तर जाल्यार जें कितें तुवें मागलां तें तुका बऱ्याक पडचें ना. आमेन. आनी निमाणें चुकोना तें लोक सारको न्हय. आमी सगळीं मातशी वेगळींच कशी. म्हाका धरून देवाक जाय आमकां शांती मेवलेली. ताका नाका आमी दास्ती काडूंक उचाबोल जावंक हुसक्योन आनी भिवंक. पूण तूं जाणोय तुका शांती मेलो ना जर तूं कुरपा सोजमना तर. आनी म्हाका कितें उमेदीचें मेवलें बायबलीन नव्या कोरेरांत एक व्हड आंकडो नव्या कोरेराच्या पुस्तकांचो येवकार जो शीस इगोर्जेक दिता जेन्ना ताणें सुरवात केली तो पुस्तक बरोवंक. त्या खातीर पुस्तक आसलें शांती आनी कुरपा तुमचे सवे आसूं आमच्या दोनया आनी सोडवणदार जेजू क्रिस्ताच्या जानवायेंतलें. परत आनी परत आनी परत हे कोलोस्करांक 1 आनी 2 कोलोतकारांक गालेस्कारांक एफेसकारांक फिलिपकारांक 1 आनी 2 तेसलोनकारांक 1 आनी 2 तिमोथाक तायताक फेलेमोनाक 1 आनी 2 पेद्रू आनी 2 जुआं. कुरपा आनी शांती तुमचेर वतो जेजू क्रिस्ताचे जानवायेन. ते परी तांणी एकामेकाक वडकिलें. आमी कितें म्हणटा हे इश्टा कितें जालां. पूण पावलो म्हणटालो तुका शांती मेवची ना जर तुका कुरपा सोजमना. कुरपा म्हणजे कितें. कुरपा देवा कडल्यान फावो नासलेलो उपकार न्हय. कुरपा शक्ती पवित्र आत्म्याची जी आमकां फुकट मेवता आतां दिवंक आमकां जाय तें सोंपेपणी करूंक. म्हाका तें परत म्हणून दी. सो तुका प्रश्न आसा तुका जाय ती कुरपा. सो तुजे प्रश्न व्हडले आसा तुका गरज आनीक कुरपेची. सो तुका खूब काळ जालो प्रश्न आसता जाल्यार तुका गरज कुरपा कुरपा आनी आनीक कुरपा. कुरपा शक्ती पवित्र आत्म्याची तुका बॉल दिवंक सोंपेपणी करूंक जें कितें तुज्यान स्वताच्या बॉलान करूंक जायनासलें कितली मेहनत करून देवाच्यान आगोर वस्तू सोंपें करूं येता. सो तुका भुरगे आसा जाका वाडोवंक त्रास जातात वो तुज्या काजारांक परिस्थिती आसा जी तुका दिसता तुज्यान सोंसोवंक जायनाशी पूण तूं सोत मानता देवान तुका सांगला ती तोगोवंक. चिरूल तूं चिंते नाका की देव तुका सांगता म्हूण सकाळ ती रात पासून निराशी जावंक थंय राव. ताका जाय तूं थंय आनंद भरीत आसलेलो आनी जर तुका थंय राव म्हणटा तो तुका आसोंक कुरपा दितलो. सो तुका अशें दिसता तूं एक काम करूंक जाय जें तुका तकलें वेलें वेता देव तुका कुरपा दितलो तें करूंक. सो तुका एक दुयेंस भोगूंक जाय देव तुका दितलो आपली कुरपा तें भोगूंक ताचें पेकोवप तुज्या जिवितान येसोर. तो आमचो पेकोवपी आमकां नाका तें सोडून दिलेलें. पूण केन्ना आमकां सारकेंच जाय तेन्ना तें मेलो ना वो आमकां जाय तें पुरी. कुरपा चड बरी. म्हाका दिसता हांव सारकीच पिशी जावपाची जर हांवें शिकोंक नासलें कुरपा. कुरपा कुरपा आनी आनीक कुरपा विशीं. कुरपा आनी शांती ओजारांनी तुमचे देवोन आमच्या दोनया सोडवणदार जेजू क्रिस्ताच्या जानवाये उदेशी. बरें सोदा पर्यान हांव तुमकां कांय उपाय भेटोवता उतर देवाचें. आनी तूं जाणाय जर तुका खरें जॉय स्मायल मिनिस्ट्रीजाक आशिर्वाद दिवंक जाय एक रोस तुका हें करूंक तो विकती घेवंक उपाय जे आमी तुका आदार दितले आनी तुका आदार दितले तुजें आत्मीक जिवीत वाडोवन.
जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्यांक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या पयां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.